सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशे तोंड बी धवे पडले मरे एसीर आणि आयज मा बीन आसा तर काल आम्ही हळडीक गेल्ली पळय न्हू त्याच आयज लग्नाक वता लग्नाक म्हणल्यार लग्न जालें 11 लग्न आशिल्लें आणि आता न्ही 5 मिनटां सो आमी अजून वाटेरूच आसा लग्न खंय रे खंय गे फोण्या कुर्टी फोण्या लग्न जे आसा त्याने आमी आता बोरये पावल्या बोरये क्रॉस केला फोंडा वचपाक सो लेट जालो 11 बी म्हळ्यार इतलें सकाळ फुडें लग्न जें आसा म्हणून अशें आतां घरचे बी जाल्यार एक सकाळ फुडें उठून चुकत ना बट अशें बीन म्हणटकीर लेट हो जाताच आणि पावस बीन काल बी पावस पडलो तेंगेले हळडीक आणि आयज बी भरपूर पावस सकाळच्यान पावस वाटेर बी सगळ्याक पावस तुमकां दिसता आसतना पळय सगळ्याक तरी आतांच मातसो हांगसर उजवाड जाला शिरोड्या बी ते सायडीच्यान आनी सगळो काळोख करून पावस आसा पळय न्हू तो पडटा सो हॉल जो आसा पळय न्हू तो बी सोदपाचो न्यूच हॉल जो आसा तो मागीर आमच्या खातीर न्यू केन्ना पावना आमी त्या रोडार त्या सायडीन सो आतां पळोवया आणि एक 15 मिनटाची सुमार वाट जी आसा पळय ती उरल्या आणि इतले बेगीन 11 बीन जे लग्न आसता पळय वचून बसपाक बी मातशें पॉसिबल जायना कितलो टायम म्हणून बसतली आणि आयज न्ही आमच्या ते सायडच्यान आमच्या घरा कडेन 2 लग्नां टोटल दोन्ही चेड्याचीच नवऱ्याचीच लग्न सो येता आसतना मागीर एक लग्न जे आसा पळय ते परत अटेंड करपाक जाय शिरोड्या सो पयली फर्स्ट लग्न जे आसा पळय ते फोण्या सो थंय वचून ते लग्न अटेंड करून घरा वता तेन्ना मागीर शिरोड्या आनी एक लग्न आसा त्या लग्नाक वचून मागीर घरा वचपाचें ओके सो आतां लग्न बी लागलें आसतलें अशें म्हणपाक मेळना की दाखयता तुमकां म्हणून लग्न बीन जें आसा तें कित्याक की लग्न बी लागलें ऑलरेडी उदक 11 सुमारच लग्नाचो मुहूर्त आशिल्लो सो आमी पावता म्हळ्यार सगळें जातलें जस्ट वीश करपाचें जेवपाचें आनी येवपाचें सो जितलें कितें पॉसिबल जाता पळय शूट करपाक तें शूट करून दाखयता आनी ओवरऑल लूक बी जो आसा पळय तो आमचो तो बी मागीरच शूट करता एक्चुअली घरा कडेनच करपाक हें केल्लें मागीर पावस येयलो म्हण येयली मागीर तर एक लग्न जे आसा पळय न्हू तें अटेंड करून आमी भायर सरली सो पावस असलो पडटा भायर आमी हॉलांतल्यान भायर सरता म्हटल्यार पावस जो आसा पळय न्हू तो चालू जालो गाडये बसता म्हळ्यार भिजली आमी सो आतां सेकंड एक लग्न आसा आनी सो त्या लग्नाक वचपाचें दोन्ही लग्न जी आसा पळय ती आमची थंयचीच दोन्ही माले फ्रेंडाले चेड्या लग्नाक तर एक लग्न जालें अटेंड केलें जून आतां कितली रे 236 जाली आनी हे जे लग्न आशिल्लें पळय न्ही आतां जे आमी अटेंड केलां तें लग्न फोण्या आशिल्लें कुर्टी फोंडा आनी आतां जे लग्न आसा पळय न्हू जे लग्न आमी वचपाचें तें लग्न शिरोड्या कामाक्षी सो तो पळोवया आतां पावस मातसो थांबल्या पुरो गाडये बसपाक बी मेळना देंवपाक बी मेळना सगळें चिकोल लागता साडयां बिड्या आनी आयज व्हायट कलर साडी न्हेसला आनी पळय तें आमी उदळशी गेल्ली सो एक्चुअली न्ही ओवरऑल लूक बीन जो आसा पळय साडयेचो कांय शूट करपाक मेळना ना इवन फोटोज जे आसा पळय ते काडपाक मेळना कितें जाल्यार आतां पावस पडलो न्ही अकस्मात हॉल जो आसा पळय न्ही हॉलाक भायल्या सायडीच्यान बी सगळ्या उदक मारून थंय वचपाकच मेळना सगळें पीच पीच जालां आनी भितर सगळें लायटींग असल्या कारणान फोटोज जे आसा पळय ते बरे येयना तर 1-2 पिक्स काडल्याक हांवें पॉसिबल जाल्यार मागीर शेअर करता आनी लग्नाक म्हणल्यार कितें जाता खूब गर्दी
व्हिडिओ बी सारको काय शूट करपाक मेळत ना ओके. चलो आतां न्ही सेकंड लग्नाक पळोवया जर कितें पॉसिबल जाता तें शूट करपाक, ना जाल्यार एक फोटो जो सगळ्यांनी तो काडटा मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी हे पावसाक पळोवया हांव जाल्यार देंवचेंच ना. असोच कंटिन्यू मोठो जर पावस पडपाक लागलो न्ही जाल्यार म्हाकाच वचून यो म्हणटलें. कित्याक एकूच सत्रीचें हाडलां न्ही. कसलो पावस पळय, मोबायलाचें तरी कळना न्ही रे, भायर बरो पावस पडटा, आवाज पळय कसो येता तो फडाफड फडफड करून. आमकां न्ही गरम मसाल्याची आनी ही सगळी ऑर्डर जी आसा पळय ना ती आशिल्ली. सो ऑर्डर रेडी केल्ली. सो पॅकींग करून दिवपाची आसलेली. सो आतां न्ही आमी लग्नासान येवन हे सगळे पॅकिंगाचो वावर जो आसा पळय ना तो घेवन बसल्या. रेड चिली पावडर, गरम मसाला. सो ह्यो इतल्यो सगळ्यो ऑर्डरी जे आसा पळय ना ते आशिल्ल्यो. सो हांगाच सगळें मान रेडी केल्लो, ताका लागून हांगाच सगळें पॅकींग बी केलें. तर हे आमचे लेबल हांवें तुमकां पॅक केल्ले आयटम जे आसा पळय ते केन्नाच दाखोवनाशिल्ले. दाखोवना न्ही रे आमी, केन्नाच दाखोवनाशिल्ले हे पॅक. सगळी हांव सांगतालें केन्ना ऑर्डर आसा जो घेता बी म्हणून, तुमकां केन्ना दाखोवनाशिल्ले. आयज फर्स्ट टायम जो आसा पळय ना तो पळय बिजनस हे सगळे पॅम्पलेट एंड ऑल तुमकां दाखयता. आनी हे सगळे आयटम्स जे आसा पळय न्हू ते रेडी करता. हेच्या भायर बी आनी थोडेशे आयटम आसा जे मा पर्सनली रेडी करता. सो ते आमी हितून घालूना बिजनसार अशें. ते मा ऑर्डर येयल्यारूच करून दिता. सो स्वीट्स बीन थोडे स्नॅक्स बीन जे आसा ते. आनी हो हांगासर रेड चिली पावडर आनी थोडोसो फीश मसाला म्हळ्यार फीश करी मसाला जो आसा पळय ना तेजी बीन ऑर्डर आसा. सो ते न्ही आमी सगळे फीश करी मसाला एक्चुली न्ही आमी अशें करून म्हटल्यार मेंटली प्रिपेर जावन आनी चिंतून अशें करून तो फीश करी मसाला बी जो आसा पळय ना तो म्हाका पर्सनली कोणें रिक्वेस्ट करून करपा लायला. ओके. एक्चुली आमी तो आमचे हितून इन्क्लुडेड नाशिल्लो. आमचे हितून इन्क्लुडेड फक्त इतलेच आयटम जे आसा पळय न्हू ते आसलेले. लायक गोवन रेशादो मसाला, रेड चिली पावडर, कोरिएंडर पावडर, मटन मसाला, चिकन मसाला, गरम मसाला, शागोती मसाला आनी माले थोडेशे लाडू, चिवडा, चोकरी बीन ते सगळे. बाकीचे फीश करी मसाला बी जो आसा पळय तो कोणे तरी म्हाका रिक्वेस्ट केलो की करून दी अशें म्हणून. सो त्या रिक्वेस्टाचेर म्हाका ऑर्डर घेतलेली आसा. सो तो एक पॅकींग करपाचें उरला ते फाल्यां करता. सो हे इतलेंच न्ही आतां रेडी केला. तर न्ही लग्ना सावन आमी उदोळ आयिल्ली. आतां न्ही टायम 7:15 सुमार जाले. आमी कितल्या 4:30 रे 4 4:30 सुमार न्ही आमी घरा कडेन आयिल्ली. आनी येवन मातशी बसली, रेस्ट बी घेतलो. एक्चुली टायर्ड अशी बी कांय ना, फक्त पावसा लागूनच बेजार येयलो. तर अशें न्ही मायंडार आशिल्लें की हांगा येवन घरा कडेन सगळे जाण न्हवरो येयले की परत घरा कडेन वचपाचें अशें म्हणून. बट पावस सकाळी न्ही राती 1-2 सुमार जो लागलेलो पळय कंटिन्यू पडटा, नॉन स्टॉप असो. सो ताका लागून आनी परत वचूना थंय म्हळ्यार न्हवऱ्या घरा कडेन. आनी न्हवरो उदोळ आयिल्लो 6:30-7 सुमार. सो ओके आसूं म्हटलें. आनी थोडीशी माली ऑर्डर आशिल्ली पॅकिंगाची. सो ती ऑर्डर जी आसा पळय न्हू ती पॅक करून घेतली. ती गेलो गरम मसालो आनीक रेड चिली पावडर, फीश करी मसाला आसा पॅकिंगाचो तो मागीर करपाचो. आनी थोडेशे ती गेल्ली स्नॅक्साची ऑर्डर आसा. सो ती अजून करुना, ती मागीर करतली ती. खुबदां हांव अशें सांगतालें की बिजनस म्हळ्यार बिजनस असो म्हटल्यार माचो बिजनस. सो गरम मसालो, रेड चिली पावडर ते सगळें करता अशें म्हणून मा. तर केन्ना हांव न्ही अशें करून ऑर्डर घेतालें दितालें बी. बट केन्ना हांवें असो बिजनस म्हणजे ऑनलायन असो म्हजो प्रमोट करूं नासलो. हांवें म्हाजो आमचो स्वताचो बिजनस सांगतालें तोंडान. बट अशें करून आमी पॅकिंग करता जावं कितें अशें दाखोवनाशिल्लें. आयज फर्स्ट टायम पॅकिंग केल्लें आशिल्लें. सो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. तर आमी कितें कितें करता हे पॅम्पलेटीचेर प्रिंट केल्लें आसा. सो तुमी पळयलेंच आसतलें. आनी तेज्या भायर न्ही मा आपल्याले कितें अशें करून ऑर्डर्स जे आसा पळय ते घेता. लायक चोकरी, लाडू, बेसन आनी कसले ते आनी अशें करून कितें अशी तिजे आसता बीन चिवडा बीन. सो ती ऑर्डर घेता आनी करून दिता त्या प्रमाणे. आनी फीश करी मसाला जो सगळो आमी केन्ना करूं नाशिल्लो. आनी आमी आमकां करतालो खावपाक बट ऑर्डर घेयनाशिल्ली. सो माली एक रेगुलर कस्टमर आसा. सो तांकांच कोणाक जाय आशिल्लो ताका लागून म्हाका रिक्वेस्ट केली म्हणून मान करून दिलो.
ओके. आणि बाकीचे हेच जे गरम मसाला बी सगळे जे आसा पळय ते करता. थोडेशें आसा फाल्यां पॅकींग करतले आनी मागीर फाल्यां आमकां बी घरा वचपाक जाय न्ही. सो सगळें मागीर हें जाता, गडबड जाता. सकाळीं रांदप जेवप दनपार म्हळ्यार आमकां वचपाचें. ताका लागून म्हटलें थोडेशें आतां पॅकींग करून घेवया. बसलेली आसा न्ही तेदो म्हटल्यार मान रांदून काडलें. आतां दनपारां तर भायर जेवलें, आतां जेवपाक जाय न्ही घरा कडेन. सो मान थोडेशें रांदून काडलें आनी मा रांदता म्हळ्यार आमी हें करून घेतलें. तर पॅकींग बी करून दवरला तिगेलें. ती आतां पळोवया फाल्यां बीन ऑर्डर दितली. पिकअप दिसता तिची ऑर्डर, मागीर व्हरपाक येतलें दिसता. सो आनी जें कितें तुमी आतां ऑर्डर पळयल्या पळय न्ही ती सगळी एकल्यालीच ऑर्डर. सो ताका न्ही सेपरेट अशें करून पाव किल्लाचें अर्द किल्लाचें पॅकींग जें आसा पळय न्हू तें जाय आशिल्लें. सो ताका लागून अशें करून पॅकींग केलां. आनी एकल्यालीच सगळी ऑर्डर जी आसा ती. सो ती फाल्यां व्हरपाक येतली. आय थिंक हांवें विचारलें ना म्हाका व्हरपाक येतली ती काय दिवपाक येतली. सो पळोवया व्हरपाक येतली दिसता. सो तें सगळें पॅक करून मागीर फाल्यां उरलां पळय न्हू तें थोडें पॅक करून मागीर दितली. आतां 8:15 सुमार जालें आनी थोडे वेळ बसता आतांच येयल्या सगळें. आनी अशें करून मसालो रेड चिली पावडर बी सगळें पॅकींग म्हणटकीर हें जाता न्ही आंगार हें जाता. सो सगळें फ्रेश बी जावन येयलें. आतां बसल्या थोड्या वेळान जेवपाचें मागीर फाल्यां आतां बाकीचें जें कितें आसा तें. सो म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया. हांगा हॉलांसान भायर सरली पळय न्हू आनी मागीर कंटिन्यू केलोच ना व्हिडिओ. पयलीं न्ही पावसा लागून इरिटेट जावपाक लागलें. 2 कडेन लग्नां गेलीं दोनीदा. फर्स्ट लग्नाक गेली वता आसतना भिजली येता आसतना भिजली. सेकंड लग्नाक हो आयलो ना. हो म्हणपाक लागलो आपूण भायरच रावता तुमी वचून येया अशें म्हणून. हांव आनी मा गेली बेगीन आनी वीश बी केली आनी येयली जेवपाक बी. म्हळ्यार पयलीं फर्स्ट लग्नाक जें गेल्ली पळय थंय जेवन बिवन येयल्ली न्ही. हाका सेकंड लग्नाक फक्त वीश केलें आनी फोटो बसून काडूं ना. म्हळ्यार हांवें मोबायलाचेर जसो पळय फोटो सुद्दां काडूं ना. सो अशेंच हें केलें आनी येयलें रोखडेंच. आनी पावस लागलो परत बी मागीर येता आसतना. सो ताका लागून येता आसतना बी आनी कांय शूट केलेंच ना. आनी येवन मागीर सगळें साडी भिजली तेगेले कपडे माली बी साडी भिजली. सो सगळें काडून आतां थंय वडयलां. सो तें सगळें आतां हें करून जेवन बीन घेवन न्हिदपाचें आतां. सो म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. केन्नाय न्ही तो आमगेर येयली आमी आसा म्हण खंय तुमी जर येयले न्ही हे कॉर्नरा पयलीं लक्ष मारपाचें. फिक्स कॉर्नर आसा ते कोणा आनी बस बी ना काय बी ना. तो तेज्याच नांवार कॉर्नर जो आसा तो न्ही रे. चलो.